नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणात चालूच। फोंडे पुलिसांनी दोगांक केली अटक। एका आयआरबी पुलिसाचो आस्पाव। म्हादय अभयारण्यात दिसले 5 पट्टेरी वाघ। गोंयांत आसा वाघांचे अस्तित्व। पर्यावरणवादी प्रोफेसर राजेंद्र केरकाराचो दावो। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकारान केल्लें संशोधन थारलें खरें, म्हणटा प्रोफेसर केरकार। भाजपान पुराय गोंयभर 3,32,000 नव्या सदस्यांची केल्या नोंदणी। 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणीचे लक्ष। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडेची माहिती। दिवचलच्या बाजारांत रस्त्या कुशीक अतिक्रमण करून बसपी भाजी विक्रेत्यां आड परतून केली पालिकेन कारवाय। बाजारा वेळारूच पालिकेन कारवाय केल्ल्यान विक्रेत्यां मदीं नाराजी पातळ्या। गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां तशेंच कॅन्सर दुयेंतींच्या आंकड्यात जाल्या वाड। कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी सुरू। मये वांयगिणी तशेंच अडवलपाल ग्रामसभेत तापलो मिना खणींचो विशय। मये वांयगिणी अनियंत्रित मिना खणींच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ। आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ दिसले। देखून तांचे अस्तित्व ह्या रानात आशिल्ल्याचे चित्र आता स्पष्ट जाला, असो दावो पर्यावरण अभ्यासक प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी केला। कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकाराच्या संशोधनाप्रमाणे गोंयांत आदळपी हे वाघ म्हादय अभयारण्यातल्यानूच आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला, अशें मत प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलां। पश्चिम घाटात येवपी 70 तालुक्यांतलो आमचो जे वाठार आसा जेका आमी म्हादय अभयारण्य म्हणटा, हे म्हादय अभयारण्य जैवीक दृष्ट्या खूब ग्रेस्त आसा आणि ह्या एकंदर वाठारांत आमकां तरातरांची जैवीक संपदा पळोवपाक मेळटा। आणि सगळ्यान शिखर स्थानाचेर आसपी जो पट्टेरी वाघ ही ह्या पुराय जंगलाची शान आसा। पयलीं सरकार सांगताले की ह्या वाठारांत वाघ ना आणि ते वाघ जे आसा ते कर्नाटकांतल्यान नाजाल्यार महाराष्ट्रान येता अशें परते परते सांगताले। पूण आयज महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारान हाचेर संशोधन केल्या उपरांत स्पश्ट जाल्लें आसा की गोंयांत जे वाघ आसा ते वाघ ह्या थळाव्या वाठारांतले आसा। कांय वाघांचो जन्म जो आसा तो म्हादय अभयारण्यात जाला आणि म्हादय अभयारण्यात जन्माक येयल्लेली जी वाघीण आसा किंवा जो वाघ आसा त्याचो राबितो जो आसा तो आमकां सद्या ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कांय फावटी जेन्ना अन्नाची आणि हेर प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना जे वाघ आसा हे वाघ तिळारीच्या खोऱ्यान वयता किंवा ते आमकां काळी व्याघ्र क्षेत्र जे आसा थंय वयताना पळोवपाक मेळटा, किंवा जायत्या फावटी ते कोयना लागसार आसपी जे सह्याद्री व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र आसा हातूनय त्यांचे आस्पाव आसा हे कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान सिद्ध जाता। प्राणीशास्त्राचो अभ्यास करपी संशोधक गिरीश पंजाबी आसा हांणी हालींच एक अहवाल प्रकाशीत केलेलो आसा आणि त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघांचो राबितो आसा हे स्पष्ट जाल्लें आसा। आता हे वाघ जे आसा हे वाघ आमी हो गोंयचो रेजिडेंट टायगर, हो महाराष्ट्राचो रेजिडेंट टायगर, हो कर्नाटकाचो रेजिडेंट टायगर असो तितून फरक करूंक शकना। वाघ जो आसा तेका सुरक्षीत सैमीक अधिवास हो गरजेचो आसता आणि ज्या वाठारांत तेची सुरक्षा आसता त्या वाठारांत तो रावता। हाच्या पयलीं गोंयांत रानां जी आसा ती जाळून उडोवपाचें काम जेन्ना षडयंत्र जेन्ना सुरू आसले त्या वेळार कांय वाघ जे आसा हे तिळारीच्या खोऱ्यान गेल्लेले, कांय वाघ जे आसा ते काळी व्याघ्र क्षेत्रांत गेल्लेले। पूण आतां परते हे वाघ जे आसा हे ह्या वाठारांत येवपाक लागलेले आसा, कित्याक केंद्र सरकारान हाची दखल घेवन गोंय सरकारचे जे वन खातें आसा तेंचे कान टोचलेले आसा आणि तेका लागून हे वाघां खातीर हो वाठार जो आसा हो सध्या सुरक्षीत जावचो ह्या नदरेंतल्यान तरातरांचे उपाय करचे अशी सक्ती जी आसा ही केंद्र सरकारान केल्लेली आसा। आणि तेका लागून आता ह्या वाठारांत जे आसा हे
वाघ जे आसा ते कॅमेरा ट्रॅप जाता. सरकार ही म्हायती जी आसा ही लोकां पर्यंत पावची ना हाची जतनाय घेता. पूण आमी ह्या परिसरांत जेन्ना भ्रमंती करता, जेन्ना ह्या वाठारांत वयता तेन्ना कळटा की हांगासर वाघाचें अस्तित्व आसलें. भाजपान सुरू केल्ले सदस्य नोंदणी मोहिमेक गोंयभर कमी अदीक प्रतिसाद मेळत आसा. भाजपान आतां मेरेन पुराय गोंयभर 3,32,000 नव्या सदस्यांची नोंदणी केल्या. 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणी करपाचे लक्ष आशिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. तशेंच 1,09,000 सक्रिय सदस्य नोंदणी जाल्यात. राजधानी पणजेत सगळ्यांत चड 14,000 सदस्य नोंदणी जाल्ल्याचे तानावडेन सांगले. मेंबरशीप प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा तेच्यान आमी 15 नोव्हेंबर पर्यंत जातली आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की तुमी बिफोर 15 आमकां हें 4 लॅक्स टार्गेट जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाचें आसा आनी पॅरलली आमी जितले आमचे एक्टिव्ह मेंबर जे जातात तेंचे आमकां लिस्ट वगैरे सगळें फायनल करून प्रोसेस करपाचो. एक्टिव्ह मेंबरांचे खंयचेय टार्गेट ना. एक्टिव्ह मेंबरशिपीचे टार्गेट इन द सेन्स आमकां स्टेटीच्या भितर जांकां घेवं जाय स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीचे ते सगळे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. जिल्ह्याची जी समिती करता ते एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. मतदारसंघाची आमी जी समिती करता ती एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय आनी बुथार म्हणजे एवरेज एका बुथार किमान 2 जाण हे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. म्हणजे बूथ अध्यक्ष जातलो तो एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय आनी त्यामुळे ज्या मतदारसंघा भितर बरेच आमी म्हणजे एवरेज एका मतदारसंघात 70, 60, 70, 80 अशे आमकां एक्टिव्ह मेंबर करूं जाय जेणे करून ती पूर्ण मोर्चा आमी असो आमकां थंयचे मतदारसंघाची समिती कांय जाणांक डिस्ट्रिक्टांचे जर हाडूं जाय जाल्यार करपाक मेळटलें. पयलीं कशें जातालें आमी मॅन्युअल करताले त्यामुळे आमकां कोणाकूय एडजस्ट करता. आतां एडजस्ट करपाक मेळना. जो पर्यंत तो 50 मेंबर करना तो पर्यंत तेजें डोनेशन ते म्हणजे 100 रुपीज जे भरूं जाय ती ऑनलायन एक्सेप्टूच जायना आनी त्यामुळे आमी मेंबरशीप करता एक्टिव्ह भरता सगळें फॉर्म भरूं जाय आनी तें फॉर्म भरून ताका ती जितले कोण मेंबर केला तेजी लिस्ट अटॅच करूं जाय आनी मागीर स्क्रुटिनी कमिटी जी आसा ही स्क्रुटिनी कमिटी कडेन येता आनी देन दे वील डिसायड. म्हणजे फाल्यां कोणी भरलें म्हणून ताका एक्टिव्ह मेंबरशीप मेळटली अशी ना. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां तशेंच कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. आतां मेरेन मंडूर, वाळपय, कुडचड्यां, सांखळे आनी काणकोणां कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कॅम्प आयोजीत केल्यात. देखून राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी प्राथमीक भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हांणी दिल्या. गोंयांत कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सर विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. आतां मेरेन 6 कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कॅम्प जाल्यात. तातूंत सुमार 1,100 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ज्या लोकांक कॅन्सराची लक्षणां सांपडल्यात तांचेर उपचार सुरू केल्यात. तशेंच कॅन्सर सांपडिल्ल्या दुयेंतींक जीएमसीत फुकट उपचार दितले खंय. कॅन्सरची तपासणी करपा खातीर सगळ्या सरकारी भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हांणी दिल्या. कॅन्सर डिटेक्शन अभियान हाची सुरवात गोंय सरकाराच्या वतीन आमचे श्रीपाद भाऊ नायक जे आसा तांणी CSRंतल्यान CDAC म्हणटा ते संस्थेंतल्यान त्रिवेंद्रम केरलाच्यान ही 3 कोटीची गाडी आमच्या गोंयांत सुपूर्द केली आनी श्रीपाद भाऊ आणि आमचे माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे हांणी दोगांनी मेळून तांचे लॉन्च केले आनी त्या नंतर आमकां प्लॅनाचो प्लॅन ऑफ एक्शन तयार करपाक लायलो. अशें मेळून आमी गोंयच्या सरकाराची 3 संस्था जी आसा अंडर द हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा डेंटल कॉलेज आणि डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस ह्या तिगांनी मेळून हो उपक्रम तयार केलो. आतां पर्यंत आमचो पयलो कॅम्प जो रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर मांडूर जाल्लो, ताच्या नंतर आमी वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत गेले, मागीर कुडचड्याचेर केलो, मागीर सांखळे केलो. त्याच प्रमाणे आमी काणकोण एक व्हडलो कॅम्प केलो, सगळ्यात व्हडलो आतां पर्यंत जालो तो काणकोणा. आणि 16 तारखेक ह्या म्हयन्याचे आमी ओल्ड गोवा ह्या जाग्यारूय बी चॅक केलो. आतां मेरेन 6 कॅम्प जाले. 1,100 मायज लोक दादले आणि बायलो हांचो चॅकअप जाल्लो आसा. आमचे 7 पोस्ट ग्रॅज्युएट MD स्टुडंट आसता ते तांकां फूल स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दितात. हेल्थ सर्विसीसाची टीम घराघरांनी वचून तांकां येवपाक फुडाकार दितात. तांकां वॉर्निंग सिम्पटम्स सायन्स शिकयतात आणि जाका आमी हाय रिस्क स्क्रिनींग सिलेक्टिव्ह स्क्रिनींग स्ट्रॅटेजी एडॉप्ट करून जे लोक आमच्या कॅम्पाक येतात
तांकां सगळ्यांक आमी स्क्रिनींग क्वेश्चनेर दिवन सर्जनाक, गायनिकोलॉजिस्टाक, रेडिओलॉजिस्टाक दाखोवन कोणाक पळय दुबाव लागता तांकां आमी कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीन व्हरतात. आनी आतां मेरेन जितले मेमोग्राफीज केले आमी डिजिटल मेमोग्राफी 40 वर्सांचे वयर बायलांक ऑफर करतात, सोनो मेमोग्राफी बिलो 40 इयर्स बायलांक ऑफर करतात. मेमोग्राफींतल्यान जे आतां मेरेन चॅकअप जाले तातूंतल्यान आमकां जवळ जवळ 55 बिनायन ट्युमर सापडले, म्हळ्यार नॉन कॅन्सरस. ते ऑपरेशन करून नाल्यार वखदांनी बरे जातले. आनी 3 आमकां अशे बायलो मेळ्ळ्यो जेंकां ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळो सुरवातेचे स्टेजीर. त्या बायलांचे अर्ली डिटेक्शन जाल्या नंतर आमी रिपोर्ट पावून फॉलोअप केलो, ट्रिटमेंट सुरू केला. थोड्यांचे ऑपरेशन जाला, थोड्यांक किमोथेरपी स्टार्ट केल्या आनी थोड्यांक गरज पडटा त्या प्रमाणे फुडले रेडिएशनूय दितले. हे पूर्ण ट्रिटमेंट गोंय सरकार आनी आमचे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेजींतल्यान फ्री दिता. आनी जानेवारीच्या म्हयन्यान एक कॅम्प आमी पेडणेचो कॅम्प जो दसऱ्याक लागून फुडें पावलो तो पयलीं आमी पेडण्या करतले आनी मागीर दुसरो एक कॅम्प आमकां शिरोडेच्या लोकांनी पण रिक्वेस्ट केल्लो आसा. हेल्थ सेंटर शिरोडेच्या गांवांत आमी वतले, म्हळ्यार नॉर्थ साऊथ जानेवारीन जातले. त्या नंतर मार्च म्हयन्या नंतर जे जे हेल्थ सेंटर्स उरल्यात गोंयचे ग्रामीण प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चुकून एखादो उरलो नाजाल्यार खंय अर्बन हेल्थ सेंटर जर आसा ते गव्हर्मेंट सेंटरांनी आमी पयलीं रिच आवट जातले त्या सगळ्या लोकांचे भलायकी खातीर. कसलो कॅन्सर चड मेळ्ळे? आतां पर्यंत आमकां सगळ्यांत चड मेळ्ळे ते 3 ब्रेस्ट कॅन्सर मेळ्ळे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. मये वांयगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिना खणीच्या विशयाचेर परत एक फावट चर्चा जाली. अनियंत्रित मिना खणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ आयल्या. बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक पंचायत अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो. आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक मिनाखण तशेंच एडपी गोरवां आनी हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. अनियंत्रित मिनाखणीच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसाय काबार जाला. लागीं 25,000 एकर जमनीची सुपीकता नश्ट जाल्या. फुडाराक मिनाखणीक लागून शेतां पडींग सोडची पडटली म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायली. मिनाखणीक लागून शेतां काबार जाता म्हूण कितलींशींच निवेदनां दिल्यात, मात अजून मेरेन सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना. पंचायत लेगीत मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेतकारांनी केला. मये परिसरांत जे मायनिंगचो दुश्परिणाम जालो तेजे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा आनी हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना. आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली. आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टर वालो थंय येवपाक तयार ना. इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनी शेत करपाची परिस्थिती ना. सादारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आतां अंदू पडींग जातली हो आमकां भंय दिसता. कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली, आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली. पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना. आमी पयशे दिवपाक तयार आसा, मशिनरी सगळ्यांक दिवपाक तयार आसा, म्हणून मशिनरी घालपी कोणूच ना. जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला. पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवं ना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर हांगासले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवंक ना. आतां आमी करप कितें? कोणा कडेन वचप? रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता, कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना. आतां आमी करप कितें? तर आमी आतां सरकाराचेर हें दवरता आनी आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना. कित्याक आनीक आमकां पर्यायूच ना फुडें. तो जो पर्यंत शेतां आमची पुर्ववत जायना तो पर्यंत आमचे पूर्ण पिकाचे पयशे आमकां दिवचे. आनी जेन्ना शेतां सारकी जाली त्या मेरेन आनी तुमी नुकसान भरपाई नाका आमकां आनी तुमचें कांय नाका. कितके हेक्टर आसा ते? जवळ जवळ 25 हेक्टर एरिया. आनी कितके डिपेंडंट आसा? जवळ 150च्या वयर डिपेंडंट आसा. आमची ग्रामसभा आनी आमी ग्रामसभेक फाटल्या भुरगे आमी आमचो ठराव मांडलो की तो वेदांतचो जो आमी थंय चालू जाल्ले कितें
जी इलिगल ऍक्टिव्हिटी आहा कंपनी पंचायतींतले कारवाई करची आनी ती जी इलिगल आहा ती डेमोलिश करची म्हणून. पण आयज मेरेन आमकां अशा पंचायतीन तेच कारवाई करूंक ना. आम्ही सॅटिस्फॅक्शन करत सांगले तेच करूंक ना तेंच्यांनी. आता फक्त कंपनी बेनिफिट कसो मेळ्ळा एक आमची पंचायत कितें तेजेर कारवाय करना. आयज जर पंचायती कितें ना कितें रेव्हन्यू ड्रॉप जालो आयज कोटयांनी पयशे ते खर्च करता तेन्ना आमी आयज ग्रामसभेक आमी ग्रामसेविकाक आमी झिरो केल्या जे आमचे तुमी आमी कंप्लेंट केल्ले न्हू ते कितें केल्या. जर आयज आमचो तेंचो विशय आमचो जर तुमचे सॉल्व करूंक ना जाल्यार आमकां फुडें गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटीं घेयात अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत लोकांनी केली. ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच मीनश्री गांवकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले. 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायती मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EI म्हळ्यार पर्यावरण अपघात मुल्यांकन रिपोर्ट फटीचो आनी गांवाक काबार करपी आसा असो दावो लोकांनी केला. आयच्या दिसा ह्या 27 ऑक्टोबराची मिटींग जाली त्या ग्रामसभेन जी आमच्या ग्रामसभेत फोर्टनायटली मिटींगेन एनओसी दिली टोमॅटो रिसोर्सीस ह्या मायनिंगेन आमच्या थंयसर मायनिंग चालू जावपाची ताका एनओसी दिली. त्याच्या नंतर ती EC जाली ताका लोकांनी खर विरोध केलो आनी ती जी एनओसी दिली फोर्टनायटली मिटींगेन ही ग्रामसभेन पंचायत मेंबरान सेक्रेटरीक फोटोन दिलेले की हे तुम्ही केला तर रॉंग केलें आणि ही दिवक करची म्हणून आणि सगळ्यांनी आता ठरता की एनओसी ही ताबडतोब दिवक करपाची. कारण तेंच्यांनी जी कंडिशनां घातलेली 6 म्हयन्यांनी आमकां जे तुम्ही जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते कशे सॉल्व करतले हे रिटर्न दिवपाचे म्हणून मागले ते कंपनीन अजून मायनिंग कंपनीन जी हांगासर सुरू जावपाचें तेंच्यांनी फुलफील करून इन रिटर्न दिवंक ना. कसलीच कितें खबरबाद न घेता आसतना ही मायनिंग चालू जावपाची आसतना करपाक गेली. ती एनओसी म्हणटात ते आता ग्रामस्थांनी खर विरोध करून एनओसी फाटीं घेवपाची केल्या. आणि त्याच प्रमाणे हेर जे विषय आसले तेच्यांनी सर्वानुमते जे विषय जसे करपाक जाय आसले जसे की आमचे हांगासर एक अडवलपाल गांवान व्हडलो बुको विक्री करपाचो आसा. विक्री करून ताजो प्लॉटिंग करपाचें जे कॅचमेंट वॉटर कॅचमेंट एरियेन येता तेजेर खर विरोध आमी दर्शयता. आनी ते हांगासर कसलेच तरेचे हिल कटिंग करचे न्हू डेफॉरेस्टेशन न करचे झाडांची कत्तल चालू आसा तेजेर आमचो विरोध चालू आसा. आणि हे आमी फुडें कशें व्हरोन दिवचे ना म्हणून ग्रामस्थांनी एकठांय ठरयता. फाटीं घेवची म्हणून थाराव पास केलो न्हू. आमी आयचो जे मिटिंगेन सर्वानुमते सगळे जाणांनी एनओसीची फाटल्या दारान हे केल्ली ग्रांट केल्ली फोमेंतो रिसोर्सीस ही कशीच तुमी दिली ती आमी प्रश्न विचारले तेजे कडेन अनुत्तरीत आसा. कारण ही दिल्लेली जे कंपनीन एप्लिकेशन केल्ले मागच्या खातीर एनओसी त्याच्या नंतर तर 2 ग्रामसभा जाल्ल्यान तेका कंडिशनली अबेन्सान दवरलेले आनी नाकारलेली. तरी आसतना नंतरच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन दिली तेन्ना ते जाता साहजिकच जाता की एनओसी इलिगल आसता म्हणून ती एनओसी रिवोक करची. मजगती ग्रामसभेक सरपंच गजानन पालकर गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच मुद्दो असो आसा की सरपंचूच ना मिटींग कॉल करता आणि आमचो जो सरपंच आहा तो ह्या मिटिंगेन प्रेझेंट ना आमकां खबर ना तेजी कितें रिजन जालें. पण आमी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडीक विचारलें तेणी कितें रिजन दिला काय तेणी म्हणटा कांयच रिजन दिनासतना आमी तेंका प्रश्न हेजेर विचारले पूण ते अनुत्तरीत आसा कांय सांगूंक शकले ना. सरपंचान आमकां खूब प्रश्न आसले विचारपाचे ते आमकां विचारूंक शकले ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केप्या आवाडे वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. जाल्यार रातच्या वेळार ही फोंडकुलां दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तशेंच थळावे पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फोंडकुलां ही आख्ख्या आवेड्यां जाल्यात. पंचायती आमी सांगलें कितलेंच पंचायत म्हणटा आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी लेटर दिला म्हणल्यार कोण हेची एक्शन घेयना. स्कुलां भुरगीं वयतात आनी हो मेन रोड एक्चुअली खंयच्यान ते सायडीन एक्सिडंट जालो
बस्यो बिस्यो हे सायडीन वयतात मुखारान ते कांय ना आनी हें फोंडकूल लोकांक पुरयलां. आतां हेजेर कोण एक्शन घेना. आयज पसून ग्रामसभेक सांगलें ते म्हणटा आमी करतले म्हणल्यार ते फुडली ग्रामसभेक पडटा. अशें करून लोक कितलो पडलो हांगा एक्सिडंट जाले जायत जाले म्हणल्यार हेजेर ताबडतोब कोणें हेजेर कितें करून हें फिलींग करून बरे भशेन हें लेवल करून घेवचें. थार घालचें अशें म्हणना म्हणल्यार एक फिलींग तरी पंचायतीन नाल्यार कोणें करून हें घेवचें. आता मेन सध्या इश्यू आसा ऑलरेडी एरिया म्हणजे फोटबॉलाचो आनी खूब कडेन रस्ते सोडलेले आसा तशेंच रोड वायडनिंगा खातीर रोड ओपन केल्ले आसा. पूण मेन आसा खरेखर जे रोड जे पोर्टल्स आसात थंय खंय तरी अपघात घडटात आनी ते खातीर स्थानिकांनी हेजेर चिंत व्यक्त केल्ली आसा. खास करून रातच्या वेळार तशेंच अडचणींचे मुखार आसा तो ऑलरेडी स्कूल आसा थंय तरी पेरंट्स भुरग्यांक पावोवपाक येता तेन्ना ते कितको अपघात जातात भुरग्यांक तशेंच पेरंट्सांक. हेजेर जी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा PWD हे इंटरनल रोल आसा ऑलरेडी पंचायतीचेर लक्ष दिवपाक गरज आसा. हांव गोमंतक TV खातीर ऑलरेडी गेमीच्या दिसांनी केरये वाठारांत हेडपी गोरवांक लागून नेमान येरादारीची कोयणी जाता आनी अपघातांचोय आंकडो वाडला. ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान अंडरपास वा फ्लायओव्हराची सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक धोक्याच्या परिस्थितीत रस्तो हुपचो पडटा. तशेंच ह्या वाठारांत मुळावी शाळा, कपेल, देवळां आसून महामार्गाच्या दोनूय वटांनी लोकसंख्या भरपूर प्रमाणात आसा. तशेंच ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो हुपपाक त्रास जाता. सरकारान बेगोबेग हाची नोंदणी करून थळाव्या लोकांक सुटका दिवची अशी मागणी समाजीक वावुरपी संदीप पारकरान केल्या. संदीप पारकर रेजिडेंट खांडेपार. आमी सध्या हांगा केरन म्हणटा ते आसा. तुमी पळयता जाल्यार फाटल्यान कितें दीसभर हांगा रस्त्यार आसता. इवन टेक आशिल्ल्यो सुद्दां गायो रस्त्यार आसतना तुमकां दिश्टी पडटल्यो. दीस राव दनपार जावं रात जावं टेक आशिल्ल्यो प्लस क्रिकेटर्स हांगा रस्त्यारूच आसता. आतां तुमी पळयलां आसतलें हांगा एक इंटरस्टेट गाडी ट्युरिस्ट गाडी ती हांगा 4-5 गायो बसल्या. तो हॉर्न मारता तरी गाय उठना. शेवटी ड्रायव्हराक आनी क्लिनराक गाडयेंतल्यान जेवचो पडलो. गोरवांक धांवणोटी पडली आनी गोरवांचो बसली वाटेचो रस्तो क्लियर करून मागीर गाडी गेली. त्या म्हणसर हांगा 4-5 गाडयांची लायन लागली. हो नॅशनल हायवे आसा, हो इंटरनल रोड न्ही ते अलाउड करपाक. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा की जे पंचायती स्टेटस जे इम्पाउंडिंग करताले ते सध्या बंद आसा. ते खंय पावला कितें ते पळोवचें आनी आसा तांकां तातूंत ते बेगीन लिफ्ट करचें. कित्याक एक तर गाय मरता नाल्यार मनीस मरता हो फाटलो रिकॉर्ड आसा हांगा पंचायतीन. हांगा गेल्या वर्सा हांगा एका टायमार 8 गाडयो मेल्ल्यो आसा. वयर फाटल्या सायड ज्या जाग्यार ब्रीज सोंपता सर्विसींग हें करा थंय 4 गाडयो मेल्यो. हे चालूच दवरपाचें आमी. गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा COBचे उलयता की आमी अशें करता तशें करतले. तर एक आशिल्ले गायो आमकां गावल्यो वता पूण ते एक्शन घेतलो. खंय एक्शन घेतलो, केन्ना घेतलो? मनीस मरतूर एक्शन घेतलो. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा शेवाडे म्हटली जातली बेगीन हांगा लक्ष घालचें आनी हें आसा पळय न्ही सगळो क्रिकेटर मेनान हो एक जातो क्लियर करचो वन फॉर ऑल. कित्याक हांगा फोंड्यानूय बीन तेंच्यांनी आतां हांवें एक की PMCन पायलट प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. थंय तर जागो फूल जालो जाल्यार हांगा थोड्यो धाडच्यो. पंचायतीच्या अंडर खंय जागो आसा जाल्यार थंयच घालच्यो आनी हो एकदाचो विशय क्लियर करचो. थँक्यू. स्कुलांनी तशेंच शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांत फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण दिवप योग्य, कारण रोमी भाशेचोय बोलयो वेगवेगळ्यो आसात अशें स्पश्ट मत फादर मावजीन आतेद हांणी उक्तायलां. मजगती कोंकणी ही मराठीची भयण. तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी म्हजी आवय जाल्यार मराठी भास म्हजी मावशी. मात ह्या दोनूय भासांक जर बोली भाशेच्या वादात घुसपावंक नाशिल्लें तर आयज ह्यो दोनूय भासो समांतरीन वयर सरता आशिल्ल्यो अशें विधानूय ह्या वेळार फादर आतेद हांणी केलें. पयले सुवातेर राजभास कायद्याक हात लावन सोंपोवन करून सोंपोवन वयतालो. रोकडेच मराठी भाजी उठल्यात ते रोकडेच. दुसरें इस्कॉलांनी शाळांनी फकत जावंक जाय देवनागरी रोमी न्हय. कित्याक रोमी खंयची रोमी एके भाशेन रोमी बरयता. खंयची रोमी भुरग्यांक शिकयतलो. दुसरे सुवातेर रोमी आनी देवनागरी तर जाली. धर्मामध्ये खूप फरक. क्रिस्तांव आसा पळय ते
रुबीक वचूंक आसा आनी हिंदू आसा पळय ते देवनागरीक वचूंक आसा ओ मराठीक वयतले ही फूट आमकां जाय आनी देवनागरी शिकून प्रश्न कोणाक प्रश्न जाणट्यांक प्रश्न भुरग्यांक ना ते भुरगे मुळीस्तान देवनागरी शिकतात ताका प्रश्न आसा ताका प्रश्न ना प्रश्न म्हणटा पळय तो जाणट्यांक व्हडल्यांक हांकांय पर्यंत न्हय भोंवतात पळय तांकां पर्यंत न्हय हे धरून पॉलिटिक्स करून करता कोंकणी मराठीची भयण आनी म्हजी कोंकणी म्हजी तर आवय नाल्यार मराठी म्हजी मावशी आनी जर तर पयलेच ताण झूज तर करूंक ना मराठीन कोंकणीचेर ती बोली म्हूण आनी ती हिणसावंक ना जाल्यार दोनूय भासो वयर सरपाच्यो दोनूय भासांक हो वाद दोनूय भासांक मार दिला आनी ताचो फायदो काडला इंग्लिशीन. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो